गोवा मुक्ती संग्रामात मोलाची भूमिका आशिल्ले स्वातंत्र्यवीर मोहन रानडे संवसाराक अंतरले। पद्मश्री मोहन रानडे कांय दिसा सावन कॅन्सरा कडेन झुजताले। 91 वर्साच्या पिरायेचेर तांकां पुण्यात मरण आयले। मोहन रानडे मूळ सांगलीचे। स्वातंत्र्यवीर सावरकरांकडच्यान प्रेरणा घेवन तांणी आपली जीण गोंया खातीर ओंपली। पुर्तुगीजांच्या जुल्मांतल्यान गोंयाक मुक्त करपा खातीर ताणें सशस्त्र संघर्शय केल्लो। लिस्बनात 6 वर्सां आनी उपरांत गोंय मुक्ती जाय मेरेन 14 वर्सां गोंयांत बंदखणीत काडली। गोंय मुक्ती उपरांत तांणी पुण्यात स्वामी विवेकानंद जीवन ज्योत संस्था तयार करून समाज सेवा केली। थोर स्वतंत्र सैनिक मोहन रानडे हे अत्यंत दुर्दम आजारान बरेच दीस हांतरुणाचेर आशिल्ले, हॉस्पिटलायजूय आशिल्ले। आमचो म्हजें ऑफिस OSD हांव पर्सनली तांच्या रिलेटिवा कडेन इन टच आशिल्ले। आमी तांकां काही प्रमाणात आमच्यान जशें शक्य आसा तांच्या मेडिकल ट्रिटमेंटाक मदतूय केल्ली। बट मोहन रानडे हांचें आज सकाळी 6 वरांचेर तांची डेथ जाली। सो हांव सगळ्या गोंयकारांच्या वतीन गोमंतकाच्या वतीन शोक प्रकट करता आनी तांकां पुष्पांजली दिवपा खातीर, आदरांजली दिवपा खातीर आमच्या गोंयचे भौमानीस मंत्री बाब मिलिंद नायक हे आमच्या गोंय सरकारच्या वतीन ऑलरेडी पुण्याक गेल्या। की गोंय स्वतंत्र जरी ते महाराष्ट्रान जरी असले पूण गोंया आयले उपरांत जे पुर्तुगीजचे राज आमच्या गोंया आसतना तांकां तेंचे पासून गोंय मुक्त करपा खातीर तेमी एक बरें म्हणजे गोंयच्या लिडरां बरोबरच तेमी बरो लढो दिल्लो। तो 14 वर्सां बंदखणीत आशिल्लो पुर्तुगेजाच्या तेंपान, तातूंत 6 वर्सां सॉलिटरी कन्फायनमेंट ना अशें म्हाका दिसता कोणाकूच बंदखण पडूंक ना। आनी तो आमकां लिबरेशन जावन पसून ताका जेल फेस करची पडली। ताका भायर कसो काडलो? CN अन्नादुराय म्हूण पयलो तामिळनाडूचो मुख्यमंत्री, ताणें पोपाक रिक्वेस्ट केलो आनी पोपाचें इंटरवेन्शन जावन ताका हें केलें। सो मोहन रानडे आज भायर पडला, एक व्हडलो गोंयकार आमी आज आमचे मदीं ना जाला। पण ताणीन दिल्लें योगदान ह्या गोंयच्या मुक्ती संग्रामा खातीर हें आजच्या भुरग्यां खातीर ताचो इतिहास येवप हें खूब म्हत्वाचें आसा। आनी म्हाका दिसता फोंडेचो आमचो तळावलीकर हाणीन मोहन रानडे सरांचेर एक टेलिफिल्मां काडिल्लीं आसात आनी कला आनी संस्कृतीक संचालनालयाक आमी ऑलरेडी सपोर्ट केल्लो आसा। आनी तें फिल्म त्या संबंद शाळांनी सुद्दां आमी दाखोवपाचें आमी एक निर्णय घेतिल्लो आसा आनी त्या संदर्भांत आमी मुखार वतले आनी अशा वेळाचेर हांव ताका ताच्या आत्म्याक चिरशांती लाभची अशें ह्या वेळाचेर म्हणन आनी ताच्या कुटुंबाक बरे तरेचें हें दुख्ख झेलपा खातीर ताकद दिवची, शक्ती दिवची अशेंच हांव म्हणटां। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।